नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. गोंयात नुस्ते आयात सुरू. पाळोळे आणि पत्रादेवी एफडीएच्या टीमीन टेस्टिंग करून नुस्ते धाडले गोंयात. काणकोणकारांनी आडायल्यो फळांच्यो गाडयो धाडल्यो परत कर्नाटकात. एफडीएचेर बेजार. घातक कोयऱ्याच्या विल्याचेर लक्ष दवरून गोयचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक अपेस. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट धाडूंक सांगून लेगीत गोयचे मंडळ सुशेगाद. ओल्ड गोवा बायपासार जाल्ले सेल्फ एक्सिडेंटान कोळंगूटचे तरणाट्याक मरण. तकलेक माल लागिल्ल्यान 26 वर्सांचो रामनाथ बाणावलेकार आपटाक गेलो. टू व्हीलर व्हरून मारली ट्रका फाटल्यान. टीडीआर दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत पास केले म्हणून काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री टीसीपी मंत्र्याचेर फोग. कायद्याचे पर्याय तपासून कोर्टात आव्हान दिवपाचो काँग्रेसीचो विचार. समाज कल्याण स्किमीचे स्कॅमाक सरकारूच जबाबदार. आम आदमी पार्टी म्हणटा सरकार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी लाटल्यो स्किमी मुळासावन जावची चौकशी. आणि गोयची उदेंती ब्रिज खेळगडे चल्ले वर्ल्ड चॅम्पियनशिपाक. ब्रिज खेळांतल्यान आता जाता शिक्षणातूय मदत म्हणटा कॅमरीन आणि योहान. गोंयांत भायल्या राज्यांतल्यान नुस्तें येवपाक शेनवारसावन सुरवात. पत्रादेवी आणि पाळोळे हे दोनूय एंट्री पॉयंटाचेर एफडीएन नुस्त्याच्या सॅम्पलाचें टेस्टिंग केलें. नुस्तें फॉर्मेलिन नेगेटिव्ह. काणकोणा थळाव्यांनी कारवारच्यान येवपी फळांच्यो गाडयो आडायल्यो. एफडीएन फळांच्या टेस्टिंगा खातीर सॅम्पल्स घेतल्यात. लोकांनी आडायल्यो गाडयो परत्यो कर्नाटकात धाडल्यो. गोंय सरकारान नुस्तें आयातीचेर घाल्ली बंदी सोंपले उपरांत नित्या भशेन शेनवारा भायल्यान नुस्त्याच्यो गाडयो आयल्यो. पाळोळे आणि पत्रादेवी दोनूय एंट्री पॉयंटाचेर एफडीएच्या ऑफिसरांनी नुस्त्याच्या सॅम्पलांचें टेस्टिंग केलें. नुस्तें फॉर्मेलिन नेगेटिव्ह. पाळोळ्याक कर्नाटकांतल्यान आयिल्ल्या 14 ट्रकांचे जाल्यार पत्रादेवीच्यान आयिल्ल्या 3 ट्रकांचे एफडीएन सॅम्पल टेस्टिंग केलां. सगळे टेस्टिंग हे फॉर्मेलिन नेगेटिव्ह थारिल्ल्यान ट्रक गोंयांत धाडले म्हूण विश्वजितान सोशल मिडियाचेर जाहीर केलें. नुस्तें आयात सुरू जाल्ल्यान होलसेलकार खोशी. मार्केटांत आयिल्लें नुस्तें बेगोबेग खपता. सगळें नुस्तें सेफ आसा म्हूण होलसेलकार सांगतात. एफडीएन फूल गाडी चेक करून आमचे सगळे नुस्तें जे आतां येता ते कोंकणच्यान येता. कारवार, मागीर शिरोडा, मागीर हांगा हेच्या पयलीं जितले कोंकण एरिया आहा त्या सायडींतले नुस्तें सगळें लोकल एफडीएन चेक करून धाडलेलें आसा नुस्तें. प्रॉब्लम कांय ना. डिमांड आसा नुस्त्याक. सगळे जण बॉम्ब मारतले आतां सगळ्याक कोण येयला की चेक करून येता म्हूण नुस्त्याक. प्रॉब्लम कांय ना. सोमदाळे, दोडयारे, येल्ल्यो सगळे नुस्तें आसा आज. सगळे जण हॅप्पी आहा. कस्टमर ना म्हणटले आज गिरायक फूल आसा आमकां. फूल प्लस लोकल आतां सद्याक आज मातशें कमी आहा. भायली गाडी आसा म्हणून नुस्तें दिसता आज. म्हळ्यार कोंकण सायड नाल्यार नुस्तें आज कांयच नाशिल्लें. आनी एफबीआयन चेक करून धाडला आनी आमी बी चेक करता की बाबा कितें प्रॉब्लम आसा. मातशें मोव आहा जाल्यार गाडी रिटर्न. लोकल नुस्तें कालच्यान जी गोंयच्यो रापणकाराच्यो बोटयो कालच्यान समुद्रांत वचपाक लागल्यो. मोठे तरेन नुस्तें अवेलेबिलिटी अजून सुरवात जावूं ना. पूण थोडे नुस्तें आज आयलां. थोडे रेटू मातशे वाडिल्ले आसात. म्हाका दिसता थोडे दिसान देंवतले. तशेंच काल सरकारान जो निर्णय घेतला की भायलें नुस्तें गोंयांत येतात. आमकां सरकाराचेर पूर्ण विश्वास आसा की स्वच्छ आनी नितळ नुस्तें गोंयकारांक मेळटलें. सगळे कडेन टेस्ट जावनूच नुस्तें गोंयांत येतलें. थोडें नुस्तें आतां भायलें आयलां. दिसता कितें क्लीन आनी आरोग्याक बरें. तातूंत भितर कसलें कॅमिकल ना अशें नुस्तें पावलां. मनोहर पर्रीकर हांच्या नेतृत्वाच्या सरकाराचेर आमकां एक वेवसायीक हॉटेलकार म्हणून पूर्ण विश्वास आसा की बरें नुस्तें तो गोंयकाराक दितलो. आज बाजारांत पळयल्यार आसा बांगडे आसा, बाकी बारीक नुस्तें आसा. मोठें नुस्तें सुरवात जावं ना. इतले मजगतीं शेनवारा पाळोळ्या चेकपोस्टार कांय जागृत काणकोणकारांनी फळांच्यो गाडयो आडायल्यो. एफडीए फकत नुस्तें चेक करताली. उपरांत एफडीएन लॅबोरेटरी टेस्टिंगाक फळांची सॅम्पलां व्हेल्यात. मात एफडीएच्या कारभाराचेर काणकोणकार असमाधानी. आमी थंय त्या वेळार तेणी एफडीएक आमच्या लोकांनी सांगलें बाबा हेजे मुखार ज्यो फ्रुट्साच्यो वेजिटेबल्स गाडी येता तुमी आडयात चेक पोस्टार चेक करात आनी मागीर भितर घेयात.
पण आमी आज हांगा सकाळ फुडें मुद्दाम पळोवपा आयले बाबा FDAचे लोक हांगा चेक करता काय ना म्हणून. पण आज आमी सकाळ फुडें आयले आनी पळयल्यार फक्त हांगा FDAचे लोक फक्त फिश चेक करताले आनी बाकीचे व्हेजिटेबल्साची गाडी ज्यो फ्रुट्साची आहा त्यो चेक करना आहले. पण आमी तांकां नजरे हाडिल्ली आमी गाडी आडवयल्यो आनी तांकां सांगलें पयलीं ह्यो चेक करात आनी मागीर धाडात. हेजे नंतर तेमी डायरेक्टाडे उलोवन आतां चेक करपाचो मी इनिशिएटीव केला. चेक पसून ती म्हाका दिसता आमकां आमच्या समाधाना प्रमाणे ना. तिका ऑन द स्पॉट ती चेक जावपाची ना हांगा तेंगे लॅबोरेटरी वचून ती चेक जावपाची आसा अशें आसा. FDA जे काम करता ते म्हाका तातूंत समाधान अशें जालें ना. कारण फक्त नुस्तेंच चेक करतात. हे पळय केमिकल मारिल्ले आंबे केळी आयिल्ले आसात. म्हजे प्रमाणे गव्हर्मेंटान FDA कॉन्ट्रॅक्टां दिवपाचें की तुमी अमकी रेट मारल्यार अमकें तुमकां पेमेंट मेळटलो म्हणून. कारण तांकां म्हयन्याक सारको पेमेंट मेळटा. पूण ही फळां खाल्ले कडेन आमचे गोंयकार डॅमेज जावंक शकता, लोकांक कॅन्सर जावंक शकता. दोतोर म्हणटा ही फळां खाल्ल्यार कांय जायना कारण ते म्हणटलेच. कारण दोतोर चेकिंग आयले की ते तांचे पयशे वेवस्थीत घेतात. स्वीट मार्टाचे प्रकरणाक पडचे प्रकरणाक आयच्या प्रकरणाक तो FDA गोंयची FDA कामगिरी ना ह्या गोष्टीक. फुडें कशें वयतलें आतां कशें चलतलें फ्रुट्सांचे आमचे तरेन आमी खंय तरी अलर्ट रावन ह्यो गोश्टी आमी सतत एक म्हयनो तरी आमी थांबोवपाचे प्रयत्न करतले. आनी आयज आमी पोळ्यां केला फुडली एखाद्या शेनवाराक आमी काणकोण मार्केटाक अलर्ट हें करतले. आनी मेन गोश्ट म्हणल्यार ही रेड मारून त्यांची गाडी हांगा थांबोवप हें इम्पॉर्टंट आसात. त्याच बरोबर काणकोणच्या पब्लिकेक अलर्ट करपाचो हो मुद्दो इम्पॉर्टंट आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वेगवेगळ्या आस्थापनाकडच्यान तयार जावपी घातक कोयराचेर लक्ष दवरून गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक अपेस आयला. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि गोयच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कांय आस्थापनाचे एकठांय इन्स्पेक्शन केलें. सगळ्या आस्थापनाचे इन्स्पेक्शन करून एक्शन टेकन रिपोर्ट तयार करचो म्हूण केंद्रीय मंडळान गोयच्या मंडळाक जूनांत सांगिल्लें. मात लागीं 2 म्हयने जाले तरी गोयच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळान खंयच्याच आस्थापनाचे इन्स्पेक्शन करूंक ना. फाटल्या फेब्रुवारी आनी एप्रिलात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान बाकीच्या राज्यांबरोबरच गोंयांतूय कांय आस्थापनांचे गोयच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक बरोबर घेवन इन्स्पेक्शन केल्लें. ते वेळार तांकां दिसले ते ह्यो कांय गजाली कोयराचो विलो चुकीचे पद्दतीन लायता वा अनधिकृत मनशा कडेन कोयराचो विलो लावपाची जबाबदारी दिता. घातक कोयराचेर योग्य लेबल लायिल्लें ना, पॅकेजींग केल्लें ना, तशेंच घातक कोयर दवरपाचे खासा सुवातेरूय ते दवरिल्ले ना. घातक कोयर निर्माण जावपी चडशे आस्थापना जनरेशन स्टोरेज आनी बाकीचे घातक कोयराचो रिकॉर्ड दवरिनात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक वर्सुकी अहवाल वेळार दिनात. घातक कोयर खंय उडयता ते विशींची मॅनिफेस्ट डॉक्युमेंट दवरपाचे आसतात ते दवरिल्ले ना. घातक कोयराचे स्टोरेजा विशींचो कायदो मोडिल्ले आस्थापना बंद करात म्हूण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान गोंयच्या प्रदूषण नियंत्रक मंडळाक सांगलां. तांचे कडेन हें शक्य ना जाल्यार खंयची एजन्सी नेमून काम तडीक लायात म्हणूनय केंद्रान सांगलां. एकदा बंद जाल्ली आस्थापना परत सुरू करतले जाल्यार कांय गजाली करच्यो पडटल्यो त्यो अश्यो. घातक कोयराच्या विल्याचे नेम पाळूंक ना, तशेंच बाकीचे नेम मोडल्यात म्हूण दंड दिवचो. आस्थापन सुरू जातकीच नित्याचे रिकॉर्ड, मॅनिफेस्ट डॉक्युमेंट सारके दवरचे पडटले. घातक कोयराच्या विभागाचो वर्सुकी अहवाल वेळार दिवचो पडटलो. नेम आनी कायदो पाळपाक यंत्रणा जाग्यार घालची पडटली, योग्य कारवाय करची पडटली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 13 जूनाक गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक सगळ्यो गजाली जाग्यार घालूंक निर्देश दिल्ले. तशेंच एक्शन टेकन रिपोर्ट 30 दिसां भितर दिवचो म्हूण सांगिल्लें. पूण सुत्रां सांगता ते प्रमाण अजून मेरेन तरी मंडळान खंयच्याच आस्थापनाचें इन्स्पेक्शन करूंक ना, कारवाय करूंक ना, केंद्राक रिपोर्टूय धाडूंक ना. गोंयांत 1409 घातक कोयर निर्माण करपी आस्थापना आसात. तातूंतल्यान वर्सुकी लागीं 24,796 मेट्रीक टन घातक कोयर तयार जाता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. मंगेशी विनयभंग प्रकरणात फोंडा डिस्ट्रिक्ट कोर्टान दुबावीत आरोपी मंगेशी देवळाचो पुजारी धनंजय भावेचे दोन्ही अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारले. मुंबयच्यान 2 चलयांनी विनयभंग केलो म्हणून भावे आड FIR घाला. जून म्हयन्यात 26 वर्साच्या मेडिकल स्टुडंटान मंगेशी देवळात थंयच्या पुजाऱ्यान आपलो विनयभंग केलो म्हणून सोशल मिडियार घातल्या उपरांत खवदळ पडिल्लो. उपरांत भावेचेर FIR दाखल जाल्लो. 10 दिसां पयलीं मुंबयच्यान 20 वर्साच्या एक चलयेनूय अशीच FIR घातली. See, both the anticipatory bail applications filed by that Dhananjay Bhave, fearing arrest, on whom there are 2 complaints have been filed, 2 FIRs have been registered. One was earlier by one girl from US who had visited to Mangeshi temple. And during the course of investigation, another girl from Bombay also who had come to visit the temple, they also filed a complaint. Out of fear of arrest, this
Dhananjay Bhave, the priest of the temple, moved anticipated the application before the district and section court of Honda. Now both the applications were argued on 27th July, and the order was kept today morning. Today morning the district and session judge, both the applications are dismissed. Both anticipated the applications. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.